मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव श्रीकुळ्याचे हेडलायन्स। दांडेवाडो सारजोरा भिरांकूळ अपघात अँब्युलन्सीक कळाव। पुलिसांच्या गाडयेन हॉस्पिटलात व्हेलो पिडेस्ताक पूण गेलो ताचो जीव। ओमकार हत्ती इज बॅक। मोपात ओमकार हत्तीचे आगमन पूण शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण। ताका व्हरचो दुसऱ्या सुरक्षित जाग्यार शेतकऱ्यांचो संबंधित यंत्रणेक उलो। दिवचल वार्शी वाठादेव बायपासाचेर परतून भुंयकाप जावपाची भिरांत। एक व्हड फातर कोसळपाच्या मार्गार व्यस्त रस्त्यार जीव वचपाचो हुस्को। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दांडेवाडो सारजोरा रस्त्यार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याचो जीव गेलो। अँब्युलन्सीक कळाव जाल्ल्यान अपघात थळार आशिल्ल्या लोकांच्या मजतीन पिडेस्ताक पुलिसांच्या गाडयेन हॉस्पिटलात व्हेलो, पूण तो वाचलो ना। एके वटेन अपघातांचे सत्रान दुसरे वटेन अँब्युलन्स वेळार पावना ह्या गजालींक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। ह्या सुवातेर अपघात जायत आसतात अशें थळाव्यांनी नदरेक हाडून दिले। हे विशीं खर दखल घेवपाची गरज आसा। तशेंच दांडेवाडो सारजोरा जाल्ल्या अपघातात अँब्युलन्सीक कळाव जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे। पिडेस्ताक पुलिसांच्या वाहनान हॉस्पिटलात व्हेलो खरो, पूण तो वाचलो ना। अँब्युलन्सी वेळार येवपाची तर ताचो जीव वाचपाची आस्त आशिल्ली वय, हाची कोण दखल घेतलो, कोणाक जापसालदार धरप, विचार करपासारकी गजाल। आज कुंकळे पुलीस जे आसात बरी काम केली कडेन आसा। तेणी आपल्या गाडयांक घालून ह्या एका हॉस्पिटलाक गेलो, पूण वायट दिसता की तो थंय मेलो म्हूण डिक्लेअर केलो। म्हणून आमी मागतात की अँब्युलन्सीचे एक ऑडिट जावचे आनी आमी चड करून हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता, विश्वजीत राणे तूं मातशें ह्या अँब्युलन्सीचो हिशोब घे, कितली अँब्युलन्स दिल्या आनी कितली अँब्युलन्स आसा तो। आज जर अँब्युलन्स आसली कदाचित ते जीव वाचता आसलो। आज अँब्युलन्स ना म्हूण ते जीव वाचलो ना, आनी अँब्युलन्स लास्ट म्हळ्यार पावलो ना, आनी तेका पुलिसे कडेन गेलो। आनी आज म्हाका इतली दूख भोगता सांगूंक। इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट। सॅड म्हणल्यार सॅड। एक्सिडंट जाला हिंगा आमच्या रस्त्याचेर, दांडेवाडो सारजोरा रोड। फाटल्यान हाडून मारल्या तेजेर, फाटल्यान हाडून मारल्या आनी तो ही इज व्हेरी सिरियस। 40 मिनिट्स आता अँब्युलन्साक फोन मारल्यार आजून पासून अँब्युलन्स ना। वी कॉल द पुलीस। आमगे लोकल PIक फोन मारलो। PI डायगोसरान रोकडे पुलीस धाडले आनी पुलिसांनी उबारून, आनी तो व्हेरी हेवी ही वॉज। तेका पुलिसांनी आनी रमेश तुवें बी तेका उबारून गाडयान गायला आनी तेका थोयला। एंड आय होप गॉड सेव्स हिम। व्हेरी सॅड टू से। अँब्युलन्स आतां पासून अँब्युलन्स ना, ऑर जाले अँब्युलन्स ना। सो अँब्युलन्स कित्याक दोत्ताय आमी? एमर्जन्सी, ही एमर्जन्सी आतां तो हिंगा म्हाका दिसना, आय डोंट थिंक तो आहा म्हूण। बट पुलिसांनी तेका वयला, हांव थँक्यू म्हणटा तेमकां, तेमी आपल्याच गाडयेन घालून तेका वयला। सो अँब्युलन्स ना आतां देखून ना, हें पळय अँब्युलन्स ना, तेका वयलो म्हळ्यार अँब्युलन्स ना। सो हें आतां आमी कितें सांगपाचें गव्हर्मेंटाक? गव्हर्मेंट उलयत ओलें सगळें, बट रियलिटी कांय ना। वयर पेपरांचेर टीव्हीचेर सगळें चलता विकसीत भारत आमगेलें। सो हें अँब्युलन्स पावना ते CM सर हांव तुका सांगता। कसो जालो एक्सिडेंट? एम्बुलन्स म्हळ्यार आज हो तिसरे एक्सिडेंट। हांव आतां काल पोच्यांचो फोन मारता, आसोल ना एम्बुलन्स आसता, आसोल ना एम्बुलन्स ना। काल तेको विचारलें, बाबा आसोल ना एम्बुलन्स कितें जालां? आउट ऑफ रोड म्हणटा। हांवें म्हणलें न्यू एम्बुलन्स तुमची आउट ऑफ रोड जालें, हें कितें? ही सारकी लोकां हें मरे आतां हिंगा एम्बुलन्स आजून पसून पावलो ना। आतां हो एक्सिडेंट जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर जालीं। आतां त्या पुलिसान तेंगे गाडयांक एम्बुलन्स हाडला, हें सारकें ना न्हू। सो कितें दिसता तुका आतां एम्ब्युलन्सीचे? एम्बुलन्स ना म्हणटरीच कितें ऑलमोस्ट 40 मिनट म्हणजे 1 वर 2 वर कितें हें कितें लोकां आतां मनीस चोयलो आसता तुमी हिंगा पयलीं तो कितें जालें तेका तेजे फुटोन बी रोगता हें जालें मारे, आनी एम्बुलन्स येना। एम्ब्युलन्स आमकां हायवेचेर जाय, हे हायवे आनी आसा वयल्यार। आसोल ना एम्बुलन्स आउट ऑफ रोड म्हण कुंकळ्ळे ना, तेंय गेल म्हणटात। बाळ्ळी ना, सावड्डेसून येता म्हणटात, सावड्डेसून ना। हे लोकां फकाणेच करता जाल ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। दिवचल वार्शी वाठादेव बायपासाचेर परतून भुंयकाप जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या। एक व्हड फातर आता धोकादायकपणान कोसळपाच्या मार्गार आसा। बॅरिगेटाक लागून सध्या तो आडखून उरला।
हो फातर पडलो जाल्यार ह्या व्यस्त रस्त्यार व्हड अपघात ना जाल्यार जीवितहानी जावपाची भिरांत आसा. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण 2024 वर्सा बायपास लोकां खातीर उक्तो जाले उपरांत ह्या रस्त्यार जायत्यो भुंयकाप पडल्यात. तशेंच रस्तो बांदतना देवतेचे व्यवस्थापन उणें आशिल्ल्यान आनी सुरक्षेच्या उपायांचो उणाव हाका लागून ह्यो घडणुको घडत आसात अशें थळाव्यांनी नदरेक हाडले. दिवचल वाशी वाठादेव बायपासाचेर आतां परतून भुंयकापाचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. हाचेर बेगोबेग दखल घेवपाची गरज आसा. नमस्कार. आज आमी हायवेचेर आसा. जो वाठादेव जो हायवे आसा पळय पिराची कोणच्यान हांगा जो वायसी सर्कल आसा पळय पेन सर्कल त्या सर्कलच्या हायवेक आसा. आनी हांगा जर तुमी पळयशात जाल्यार हायवेक रहदारी कितली चल्ले गाडी येता टर्न मारला. आनी आयज जर हांगा पळयता जाल्यार हो गुणो आसा खडा व्हडले आसा ते पडपाच्या मार्गार आसा. ते बेगांतले बेगान कन्सर्न डिपार्टमेंटान PWDन दखल घेवची आनी तो काडटकीर ह्यो टर्न आसल्या कारणान लोकांक कांय कळना. 2 व्हिलरसून सुद्दां कोण चिड्डूं शकता. हांगा पळयत जाल्यार तो टच जाल्लो आसा. पावस कमी आसल्या कारणान तो हांगा अशीच गजाल आमी फाटल्या वर्सा सांगलेली थंय पिराचे कोणेन कोसळटले म्हणून. आनी तिसरे तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी कळयल्ली आनी तिसऱ्याच दिसा थंय कोसळ्ळेले आसा. तेन्ना तेज्या उपरांत जो कितें प्रॉब्लेम जाल्लो तो आमी पळयल्लो आसा. तसोच घटना की हांगा कोण चिड्डून मरतो न्हू रातचे अपराधी कितें घडचें न्हू. तुमी हेजी बेगांतले बेगान दखल घेवची. हो जो काम जे केल्लेलें आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा की जेन्ना हो रोड करता नॅशनल हायवे जेन्ना करता त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा. मिनिमम तेणी 10 वर्सां ताणें ताजी हें करपाक जाय डागडुजी कितें आसा ती करपाक जाय. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आयल्लो ना आनी कोण पळयना. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी बेगान ताजेर लक्ष घालून सुटावो करचो. हांव आमदारां कडेन मागता PWD ऑफिसां मुन्सिपल कडेन मागता की तांच्यांनी बेगांतले बेगीन इन्स्पेक्शन करचें. तशेंच हांगा जो रोड आसा ताका आमी आनीक एक ह्या विशयाचेर उलोवंक सुद्दां कितें तो सर्वीस रोड जो आसा तेजेरूय आमी चर्चा केल्ली. ते सर्वीस रोडाक जो सर्वीस रोड केल्लो आसा तो बेगांतले बेगान करचो. आयज 1 वर्स पूर्ण जाता तो सर्वीस रोड पूर्ण जाल्लो ना. ताका डांबार पडलेले आसा आनी लोक आयज तशेंच बळजबरीनी वयता. तेजी दखल घेवची आनी बेगांतले बेगान हो जो सुटावो आसा तो क्लियर करचो. फातर तुटला देवला हांगा पळय तो फक्त हें आसा बॅरिकेड कंप्लेन हांवें गेल्या वर्सा दी. आजूय म्हाका लोक आमचे नायकनगरांतले हांगाल्यान येता वता म्हणटकच परत एकदां तेंच्यानी म्हणजे कंप्लेन केली की भाई मातशें ते म्हणजे पळय म्हणून आज मुद्दम परत पळोवपाक आयला जाल्यार ते आतां जो आमी म्हणजे फाटल्यान जो फातर आसा पळय तो आजून मातसो डिसमेंटल जायत केल्लो आसा. क्रॅक पडलेलो आसा. तेन्ना आसा तसोच अजूनय तसो आसा पूण अजून ह्या पावसान मातसो तो हें जाल्लो आसा. तर म्हजी संबंदीत खातें किंवा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताच्या स्कोपान आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम करपाक जाय. कित्याक सांग अजून तसो हें काम केल्या उपरांत हें जावंक उपकारना. जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते ताणें सॉल्व करपाक जाय. म्हणजे परत रिक्वेस्ट आहा कॉन्ट्रॅक्टराकूय किंवा आमचे जे संबंदीत खातें आसा रोड्स हायवे डिपार्टमेंट ताकाय विनंती आसा की ते गेलो पावस गेलोच पूण अंदूचो ह्या पावसान जर परत ते कोणाचेर पडत जाल्यार खूब नुकसाण जावंक शकता. कित्याक कारण आतां ह्या रोडांतल्यान बरेचशे लोक वयता. इतलें न्ही म्हजे हांवें फाटल्या फावटी पळयलें तुमचो एक व्हिडिओ पळयलो आसतलो. हांगा ती साफ सफाई कामगारां आसतात ती हांगाच्यान काम करपाक हांगा येवपाक करिना. साफ सफाई करतात ह्या सायडीन जाता ह्या सायडीन येवपाचें आसा. तांकां भंय आहा की बाबा केन्ना पडत ना. पूण म्हजी एक विनंती आसा संबंदीत खातें किंवा जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा की तांच्यांनी हो जो हें आसा तो मातशें क्रेन लायन करीत जाल्यार तो हालूं शकता. पूण तो असो पडच्या परत उपाय करचो असो म्हणजे रिक्वेस्ट कित्याक आसा म्हाका नायकनगर आमचे लागीं जाता आनी चडशे लोक अशे आमचे हातूंतल्यान वता. बाकीचे लोक वता पूण बाकीचे लोक वता ते हें नायकनगरच्या लोकांनी म्हाका बरेच वेळा कंप्लेन केली भाई तो अजूनय आसा. गेल्या वर्सान अजून तसोच आसा. एकदम हांव त्या खातीर आतां हांगा आयला. आनी पयलीं अशें घडलेलें हांगा ह्या पयलीं म्हणजे कशें हांवें खुबदां हें जाल्लें आसा. ताका लागून हांवें परत एकदां रिक्वेस्ट करता की हो जो आसा ताका संबंदीत खात्यान मातशें हेचेर उपाय करचो. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत जेन्ना आणीबाणी येता तेन्ना दर सेकंद महत्वाचो आसता. पूण कोणाक तरी वाटावपाक जाय आशिल्ली अँब्युलन्सीक खूब कळाव जाता तेन्ना कितें करप? प्रतिसाद दिवपाच्या वेळाक जावपा काळाव पासून ते अँब्युलन्सीक एकाच वेळार जायत्यो आपतकालीन परिस्थिती हाताळच्यो पडटा. हे पळोवन अशें दिसता की राज्याची आपतकालीन वैजकी वेवस्था खरेंच दबावाखाला आसा. आपलो जीव वाटावपा खातीर झगडपी कोणाकूय उसिरा अँब्युलन्स येवप हे फकत त्रासदायक न्हय तर जगप आनी मरप हांचेर निंबून आसा.
आज एक्सिडेंट जाल्यार लोक जे आसात हे 108 फोन मारतात, पण 108 टायमार येता काय ना म्हणटा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आज 2 एक्सिडेंट जाले, एक जालो नॅशनल हायवे 70 आनी दुसरो जालो नॅशनल हायवे 70 वेल्यान दाणेवाडी साकूनचो सालजवार रोड गेला हेजेर जालो, आनी हो मेजर एक्सिडेंट जाले. तरी पूण एम्बुलन्स म्हणटा ती एक वर लेट. एका जर एम्बुलन्स पावल ना, दुसरी एम्बुलन्स जी आसा ही तरी एक पावली, ती सुद्दां खंयच्यान केपेंच्यान. आज आमी मागतात सरकारा कडेन की एम्बुलन्सीचो हिशोब घेवचो म्हणून. आज कुंकळे एम्बुलन्स ना, बाळ्ळी ना, दाणेवाडी ना, चिंचिनीम ना, बेतला ना, ओसोळणा ना, नावेली ना. म्हणटर एक हेजे वयल्यान तुमी कळटा की आज कितलो हितून लोक त्रासां पडले कडेन आसा म्हणटा तुमी पळयात. आतां हायवेचेर वयताले NH66 हायवेचेर एकलो रस्त्याचेर पडोन आहा भुरगो. हो बॉडी तेगे रस्त्या हायवेचेर. हांव मुखार टर्न मारून पोतून रावला आतां, रावन चोयल्या हिंगा आनी एकलो मुज फाटल्यान आनी एकले 2 जाण भुरगे रावले. आमी त्या वखदार तेका आतां चोवपाक गेले जाल्यार त्या भुरग्याक अनकॉन्शियस आसा. फोन मारलो 108 फोन मारलो, लागलो फोन, पण फोन घेतला आनी लोकेशन धाड म्हूण सांगता. तेका हांवें तो नंबर सेव्ह केलो आनी लोकेशन धाडलें. लोकेशन धाडून आतां मोर दॅन हाफ एन आवर जालें, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जाले, अजूनय एम्बुलन्स पावना. पुलिसान 2 फोन मारली, आतां पुलीस पावल्या, पुलीस रावतात एम्बुलन्साक. आतां परत फोन मारलो एम्बुलन्स खंय पावल काय मू. एम्बुलन्स म्हणटा आमकां लोकेशन सारकें समजलो ना, खंयच्यान सो येवपाचें. हांवें काडलो फोन पुलिसाकूच दिलो, तेणें सांगलें पाजूरपणीच्यान सो येवपा मू. सो हिंगा हांव विचारूंक सोदतां जे पळय 108 कामां दवरलो आहा स्टाफ, तांकां लोकेशन गुगल मॅप तरी समजना जाल्यार तांकां कितें समजता, तांकां लोकेशन कितें कोण सांगपाचें. 108 इज हियर टू हेल्प द पीपल, सर्व द पीपल, कम इन अ एमर्जन्सी, टेक केअर ऑफ द सिच्युएशन एट द रायट इन्स्टंट टायम. आतां 45 मिनट्स जाले लोक रावता हिंगा, इंतजार करता 108. केन्ना येतली 108 आनी ह्या भुरग्याचें कितें जातलें. विल ही सर्वायव, विल दे कम एट द रायट टायम. सिस्टम इज अ फेलियर ओवर हियर. आनी ज्या मनशान फोन केला तो मनीस सांगता 45 मिनिट्स जाले पूण फोन करता, अजूनय एम्बुलन्स येयना. आनी प्रत्यक्ष हांवूच सांगले अर्द वर जालें, बट तुमी पळया 1 वर जावन गेले, नॅशनल हायवे 17 एम्बुलन्स पावना. आतां हो मनीस वाचतलो काय ना म्हणटा कोण सांगू शकता. एम्बुलन्स कित्याक जायी, फर्स्ट एड आमकां कित्याक जायी म्हणून आमी मागता हायवेचेर एम्बुलन्स दवरची, 108 दवरची म्हणून. हांगा एम्बुलन्स आसा त्यो आपल्या घरा कडेन व्हरून दवरल्या दिसता, ना जाल्यार हांगा पावताले. बाळ्ळी सारके गांवांतल्यान हॉस्पिटल आसा आनी एम्बुलन्स ना म्हळ्यार लजे गजाल. 1 वर लागप फॉर इमर्जन्सी अरायवल इज कम्प्लिटली रॉंग. म्हळ्यार एम्बुलन्स सर्वीस फेल जाता आनी गोंयांत एम्बुलन्स सर्विसूच ती मागीर ते हॉस्पिटलूय फेल आसतलें फुडलें. आय थिंक इमर्जन्सी सर्विसीस फेल जाल्ल्यो आहा, तशें पळोवपाक गेल्यार सरकारूच फेल जाला. आमी हेल्थ मिनिस्टर जो आसा विश्वच्यान हेजे कडेन मागतात मातसो दोळे उक्ती कर आनी पळय की एम्बुलन्स आमकां कितली दिल्यात, तांकां कितली दिले कडेन आसात आनी लोकांक कितली जाय म्हणटा. ना जाल्यार अशें करून लोकांले जीव वचत रावतले आनीक तुमचेर वयलो भरवंस जो आसा 108 वयलो लोकां कडचो वतलो म्हण. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोयेकार आनी ओमकार देशप्रभू. ओमकार हत्ती परतून आयलो. मोपात ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण जाला. शेतां आनी पिकांक मोठे लुकसाण जाला. ओमकार हत्तीक दुसऱ्या सुरक्षीत जाग्यार दवरपाची मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या. 11 म्हयन्या उपरांत ओमकार हत्ती 3ऱ्या फावट परतून आयला आनी ताणें शेतकऱ्यांक त्रास दिवपाक सुरवात केल्या खंय. हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची मागणी नेट धरता. ह्या हत्तीन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे बरेच लुकसाण केला. संबंधित यंत्रणेन हाचेर बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी नेट धरता. तुमकां खबर आहा आतां ओमकार हत्तीचे परतून म्हाका दिसता 11 म्हयने 3रे फावट हत्ती परतून येयल्लो आसा आनी लॉस तुमकां दिसता. शशिकांत महालेन सांगले तेजे गांवांत आतां दोळ्या फुडें दिसता तुमकां. आनी तुमकां पयली धन्यवाद तुमकां मिडियाक दिता काय तुमी आमचे कितें आमचे प्रश्न कितें आहा ते मिडिया मार्फत पावतात. नाल्यार हांगा लोकप्रतिनिधी म्हणटात ते येवकूच तयार ना हांगा आनी आमची केअर घेवकूय तयार ना. आनी एक सांगची गजाल म्हटल्यार गेले फावटी 4 म्हयन्या पयलीं येयल्लो मोपा दाडाची म्हणटा ती दाड म्हणटात थंय लोकांचें लुकसाण जालें. श्याम सावंत म्हणून आनी तोरशे शेटये म्हणून थोड्यांक शेतकऱ्यांक तांकां कितें लॉस मेळोंक ना. ती सरकारान हें घेवन तांकां थोड्यांक कितें लॉस मेळ तेंचे जालें ते तांकां दिवचे. ही जी मेहनत आहा सरकार एके वाटेन सांगता उत्पन्न करा, ह्या करा, ता करा. आमी हय पोटाक गाड मारून उत्पन्न केल्लें आसा. हे आयज 4-4, 5-5 वर्साचे कवाते आयज हे आनी हे परत एक सांगता टोटली फेल. पेडणे तालुक्यातले निष्क्रिय हे
सगळी यंत्रणा ही प्रतिनिधी सकट. केन्ना हो ओंकार इलो आणि नुकसाणी केली आज सकाळी कितें कितें जालें नुकसाणी माड उडयले न्हू हां आनी हे कोंकणी वळले पोकळी आतां कितें म्हणटा तुमी सरकारान कितें करचें पडटलें घेवपाक पळय तेंच्यांनी बंदोबस्त करचो तुम्ही आता पळोवपाक शकता ही दिलीप गवंडी यांनी पोटाक मारून ही शेती केल्ली बागायती केल्ली पण ही बागायती आता हत्तीन परत 4 महिन्यांनी येऊन नुकसानी केली. लास्ट 4 महिन्यात त्यांनी केल्ली नुकसानी पण त्यांनी त्याचे बेनिफिट ताका किती मेळोंक ना. परत हे 4 महिन्यांनी येऊन त्यांनी नुकसान केले. हांव आनी काय सांगना, माझे भाव दयानंद गवंडीन सगळे सांगलेले आसा. तर सरकाराक इतकीच रिक्वेस्ट आसा की हत्तीचो बंदोबस्त जाता इतलो बेगिनात बेगीन करचो. ओमकार काल संध्याकाळी आमच्या मोपा एअरपोर्टाच्या बॉर्डरीर आसलो आणि तो तसोच मोपा करमळी वाड्यात देवलो. करमळी वाड्यासून उग्यासून आता तांबोच्या रोडाचेर सकाळी हिजे अकावा ते भात शेतीचा नुकसान. त्याचप्रमाणे आम्ही तुमकां न्यूज सांगत असू, तुम्ही न्यूज करीत आहात. सरकार त्याच्या हत्तीकय सवय झालेली आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही तुमका आमचा नुकसान केल्यानंतर आम्ही तुमच्याकडे प्रसार माध्यमात बोलतो. त्याच्यानंतर तुम्ही ती बातमी हायलाइट करतात आणि काय त्याचा उपयोग होईना सरकार ऐकता. ही आता एक मजा झालेली असा, खेळ झालेलो खेळ का. आणि काय उलयतलो हेतू का आमचा काय असा गरिबाने आम्ही इतकी काबाड कष्ट करून एक झाड तयार करून काय खर्च येता आणि काय मेहनत असा ह्या सांगणं आमका आता दुःख जाता ह्या गोष्टीचा. त्यामुळे हत्तीचो बंदोबस्त सरकार करतलो नाही करतलो आम्ही सांग शका न्हू. स्थानिक आमदारान सुद्धा ह्याच्यावर लक्ष घालूचो. आता असेंब्ली येता उद्या 3 दिवसाची आसा. जर त्याका शक्य जाता जाल्यार साधो आणि सिंपल प्रश्न हा त्यांनी मानूचो ह्यो. तेंचे आतां येवन फिल्डार येवन तेंच्यांनी पळोवचें न्ही कितें नुकसान जाता तें. 4 महिने जर अशें आमकां लॉस जायत जालें आमी आतां हें मेहनत घेवन हें कवता आतां 4-5 वर्सां लागली आमकां मेहनत घेवपाक आनी रेडी जावपाक. आणकी 2 वर्सां आमकां उत्पन्न दिवपाक स्टार्ट जातलो न्हू. आतां आमकां लॉस जाता ते आमकां बेनिफीट कांयच मेळना. तितून करून आतां फुडें हत्ती असो हांगाच्यान असो मोपा आतां गेलो ते सायडीन. आतां तूं आसलो थंय आतां ना म्हणल्यार 2 वरां तरी रोडार आसा तो. गेली कित्येक महिने गेल्या वर्सा ह्या वर्सा ज्या ओमकार हत्तीन पेडण्या मतदारसंघान पेडण्या त्या भागान बॉर्डरीच्या सगळ्या भागान उगवे मेरेन जो धुमाकूळ घातलेलो आणि हो सगळो धुमाकूळ घालत असताना त्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. त्यांची शेतां, त्यांच्यो कवाथे, त्यांचे केळीची बागा हे सगळे उद्ध्वस्त केले. आणि ह्या अनुषंगान आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची चेअरमॅन जी आसा मॅडम दिव्या राणे हेका आम्ही निवेदन दिलेले पेडण्याच्यान की ह्या ओमकार हत्तीचो कायमचो बंदोबस्त करा. आयज जरी तो महाराष्ट्र हद्दीन गेला तरी येणाऱ्या काळात तो परतून येतलो आणि परतून शेतकऱ्यांचे नुकसान करतले. पण ताजेर अजून मेरेनय काही कारवाई जावना. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, सलोनी पै आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडले 7 दीस हलको तो मध्यम पावस पडटलो. व्हड पावस आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय ना. 30 ऑगस्ट मेरेन कसलीच खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. पावसाच्या हालचालीत व्हड बदल जावचो ना. फाटल्या 24 वरांत कांय सुवातांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो पूण उटंगराचो पावस वा खर वारे नाशिल्ले. ही परिस्थिती जैसे थंयच उरपाची शक्यताय आसा. सध्या 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण कसलोच खासा अलर्ट IMDन दिवंक ना. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. मंगळारचे तापमान 32 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. हलको पावस, दमट परिस्थिती, उष्ण तापमान, कसलोच ना खासा अलर्ट. तापमानात ना व्हड बदल. तापमान 32 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.